आमच्या पापा सौभाग्य तुझी मुलगी एकच मोना एकच कळसा तुझी एकच मोना एकच कळसा तुझी भोव पवित्रित्वेक उलो करून इमिसाची भेट सुरू करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सोबी आसूं. तुझे सवय असो प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायते फावटी उदृश्ट जिवितांत निराशेपण भितर सरला तेन्ना देवाचेर पातयेवन देवाक उलो मारूंक आमी फाटीं उरल्या. ह्या पातकाची दूख धरून मनशाची अस्पताय वळखून घेवन देवाचे काकणुतीचेर पातयेवन त्याच देवाक उलो करून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुर्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदरून बऱ्यान सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सांगवार मारी आनी सगळ्या भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर. प्रार्थुया. मीस पेटयता पावलो पेरेरा आनी घराबो देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे मिसाचे भेटीन मागुया. तेच बरोबर आमची खासगी मागणी हे वेळार देवाच्या हातान घालुया. सर्वेस्पर तुज्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रुचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. लोगोतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान कुशीत लोकांतले एके बायलेक घेतलेले विशीं मिरियाम आनी आरोन ताचे आड उडोवंक लागले. ताणें म्हणलें, मोइजेसा भायर सोरेस्परांत आनी कोणाच कोडे उलोवंक ना काय? आमचे कोडे तो उलोवंक ना? सोरेस्परान हें आयकलें. मोइजेस एकदम थातो विनोद आसलो. पृथ्वीच्या चड मनशा परस उदीक विनोद घालता तो. हांव चिंतूच सोरेस्परान मोइजेसाक आरोनाक आनी मिरियामाक म्हणलें, तुमी तेगाय जमेतीच्या थोंबून या. ती तेगाय गेली आनी सोरेस्पोर एका कुपाच्या खांब्या रुपान देंवलो आनी तुमाच्या दारार उबो रावलो. आरोनाक आनी मिरियामाक ताणें आपयली आनी ती दोगांय फुडें सरलीं. सोरेस्पराक म्हणलें, आतां म्हजीं उतरां कान दिवन आयकात. तुमचे मदें कोणी प्रवादी आसा जाल्यार हांव ताका एक दर्शनान म्हजी ओळख दितां आनी स्वप्नांत ताजे लागीं उलयतां. पूण म्हज्या सेवकाक मोइजेसे बाबतींत अशें न्हय. तो सदांच आसा म्हज्या घरांत. हांव ताजे लागीं कुमाल्यांनी न्हय पूण उक्तेपणी तोंडा तोंडी उलयतां आनी तो सोरेस्पराक रूप पळयता. म्हज्या सेवकाक मोइजेसाचेर आड उलोवंक तुमकां कशें फुटवलें? सोरेस्पराचो राग ताचेर पेटलो.
तो ताचे सोशिलो पडसल्लो आनी दोमोवेल्यान खूब चोडून बेताव मिरियमाक पोट फुडलें आनी ते बर्फापाचे सारकी दोगी फूल जाली. आरोनाक मिरियमचे नदर मारली आनी तिका पोट फुटला तें ताका दिसती पडलें. आरोनान मोइजेसाक म्हणलें, म्हज्या दोनया म्हाका पाव. नेराणपणान आमी पातळ केलें, ताची कास आमकां लावूं नाका. त्या पातळाचो गुन्यांव आमी ओळखून घेता. अर्दी बूट कुसलोली आसून आपले आवयच्या पुष्पांतलो भायर सोदतल्या मेल्या मनशाची कुडी भाजी मिरियमाची कूड करूं नाका. मोइजेसान सोरेस्ताक उलो मारलो आनी म्हणलें, देवा, हांव तुजे लागीं मागता, तिका बरी कर. देवाचें उतोरें, तुमचो जाबा, आमी पांती सायबा आमची काकलूत कर. म्हणुया, आमी पांती सायबा आमची काकलूत कर. काकुत्सरा देवा, काकलूत करून दाखय. ओ कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पसून उडय. पात्राचें खत दिवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जाबा, आमी पांती सायबा आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार येवता. तुजें चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन हें वायट हांवें सायबाक केलां. जाबा, आमी पांती सायबा आमची काकलूत कर. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या. तीर मोड मोडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र हक्क सायबा काडूं नाका. जाबा, आमी पांती सायबा आमची काकलूत कर. उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलचो राजा. सोरेस्पराक जय. Servespor tuncei sobeasu, mati vapor mărincis Christe cinci वर्तमान. लोक शिवून दादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजू शिसान हड्ड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं बेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणी करून दोंगरार गेलो. तिनसान जातोच पुर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण हड्डें भायर दर्यान पावून लारांनी उडवताले, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातच्या चवथ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सरशीं आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण सोजमून ते भियेले आनी भिवन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हटलें, धीर धरात, हांव तो, भिवूं नाकात. पेद्रून परतिपाल करून म्हटलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सरशी येसो कर. जेजून म्हटलें, ये. तेन्ना पेद्रू हड्ड्यावेलो देंवून जेजू सरशी येवन उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हटलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडेंच जेजून हात पावून ताका घोट धरलो आनी म्हटलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते हड्ड्यार चडटा म्हणसर वारें थांबलें. हड्ड्यान आसलेले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हटलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी बेले तडी पावतूच ते जेनेसारेत मुल्कान गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखूतच
चारूय कडे सांगून धाडले आनी समेस्त वायटकारांक ताचे सुरशी हाडून ताचे आंगोस्त्राची देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ती ताचे लागीं मागताली आनी हात लायलो इतली सारकी बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. बापाची वा क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां एक वळ मेळटा, म्हत्वाची वळ ती जेन्ना पातकान दुबाव मनशाच्या जिवितान भितर सरता तेन्ना तेंचो वाक्य आमी आमच्या जिवितान आपणावची गरज आसा. म्हाका पाव सायबा ही उतरां आरोनान आनी मोइजेसान उद्गारली जाल्यार जेन्ना पेद्रू दुबावलो जो उदकाचेर चलतालो तो बुडूंक लागलो आनी जेन्ना ही उतरां आमी देवाक उद्गारता तो देव आमकां आपलो हात दिवन आपलो आदार दिता. जायते पावटी अशेंच आमच्या जिवितान घडटा. जायते कश्ट त्रास संकश्ट जिवितान उप्रासता तेन्ना आमी निराशी जाता, दुबावता, जिविताचें मोल ओगडावंक सोदता तेन्ना आमी बुडूंक लागता. पूण ती घडी म्हत्वाची घडी, तेच घडयेक देव आमच्या भागा आसता. हें कितें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां. जे बरी जेजून पेद्रूक वाटायलो तो जेजू म्हाका आनी तुमकां आनी समेस्तांक वाटायतलो म्हूण हो बरवसो आमच्या जिवितान खिल्लावची गरज आसा. आनी तेन्नाच आमी अखंड भावार्थाची मनशां जावन पावतले आहोत. तर हेंच कितें करून ह्या मिसाच्या बलिदानान खतखत्यान मागुया. मोशा बाबा भयणानो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देव बाबा मानत असलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोले वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलोलें बलिदान जावंक नेरमी. आमी मागता तुज्या पुता येशूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोरपोत बेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सव्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरमता शिव्या बाबरतान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा तीर बरोबशान ताचे मोहिमे भोंवतेण्या ओतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलवरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान तूं स्वर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय तूं स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जाव ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर घुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया संवसाराच्या सरवंडराक आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो गडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परचलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची हे वेदी भोंवतणी जमलोल्या दवरेका बाबा भयणीची काकूट कर तांचेर आनी तांच्या बरेब्याचेर तुजो उपाट आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती भाग्यवन सुसे तिचो पोती भाग्यवन दोनदुतां भाग्यवंत इश्त्यो आशिसाचो फ्रांसीस भाग्यवंत क्लारा भाग्यवंत वेरोनिका जुलियानी भाद्र पियो आंतून आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम मागावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बाबा सर वंदन आनी वैभव तुका सासण्याच्या सासण्यान आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय जावं येवं
तुझी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक भोगशिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळणेर पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलां तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोम्याचो एकामेकाक शांती बांदुया ही देवाची शिडी संवसाराचेर पाप काडटा ती शिडयेच्या जेवणान वांटो घेतात ती सुवाती क्रिस्ताच्या जिविताक सांबाळून क्रिस्ताची रगत प्रशासनाच्या जिविताक
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, ह्या सुरगीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सुरगीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाचे सुखाक आमकां पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सौरपूत पेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाच्या गीत गावया 225 पेज 243. साता